पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दया भावयात्रा कविता संग्रहाचे कोंकणी भाषेन पुस्तक रूपान रूपांतर जाला। कोंकणी लेखन एन शिवदास हांणी ही भावयात्रा कोंकणी भाषेन अनुवाद केल्या। आयतारा कोंकणी लेखक संघाचो वर्धापन दीस जालो। आरडीएक्स गोवा खातीर पणजेच्यान संजय मनावली। सरस्वती सन्मानचो मेळा 15 लाखांचो म्हणजे आदिवासी पिढीचो संख्येन वाडलो आनी ताचो राजकीय पातळीर आनी हे जवळ एकाच देशात सगळे भाशा कडेन स्पर्धा करून एकेच भाशेक मेळ्ळें हें खूब महत्वाचें। म्हणून तेन्ना आमकां खूश जालें की आमची भाशा कोंकणी इतली व्हड ह्या देशांत आसा आनी ह्या भाशेक म्हाका म्हजो नवेंदान मुळावो जाय तातूंत एक प्रश्न केल्लो म्हाका की इतलीशी ल्हान भाशा आनी तुमी कशी करतली कोंकणी मला होता पण तरी स्टेटमेंट केलो स्मॉल लँग्वेज डायंग म्हणून व्हडल्या भाशा कडेन आनी कोंकणी तशी मरची ना कारण कोंकणी खरें मातयेंत आसा आनी गांवगिऱ्या लोकांच्या तोंडाचेर आसा। शेतकार आमची वावराणी ते उलयतात आनी खरेंच ते ताणीच दवरले। आमी जे देवाळे लोक आहात ते भाशा करता आसतना इंग्लीश 5 रुपया येता आनी 5 रुपया येता आनी कितें 5 जाता भ्रश्ट जाल्ले आसता। म्हजी सांगितल्यार देखाव्याची सुद्दां कारण भाशेचोय आसता पूण गांवांतलो सुद्दां आसता किंवां कोंकणी उलयता। कोंकणी लेखक संघ म्हणटकीर म्हज्या जिवाक मातशें बरें दिसता कारण आज 4 वर्सां सोंपून 5व्या वर्साक आमी पावल घालता आनी म्हजो बाबूचो आज वाडदिवस साजरो जाता। तो तुमच्या खातीर बाबूच्या मामा मामी काका काकी आत्या बाबूजी दिदी ताई सगळीं आयिल्ल्यात आज हो वाडदिवस मनयतना ह्या आवयच्या काळजाक मरून येता। खूब बरें दिसता कारण श्रम घेतले म्हळ्यार जालें ना ताचें चीज जावपाक जाय पण बरें म्हणजे ही अपेक्षा ना। पुणून हांव जेन्ना जेन्ना कोंकणी लेखक संघाच्या कार्यावळीक उलो मारता तेन्ना तेन्ना आज जशी मामा काकी आत्या भाऊजी आयल्यात तशी त्या दिसा येवंक जाय। कितले कार्यावळी जातात पयले 3 वर्सां आमच्यो 86 कार्यावळी जाल्यो। 3 वर्सां 86 कार्यावळी म्हाका दिसना आनी खंय जाल्यात म्हणून। ताजी व्हडपण हांवूच घेता आनी म्हज्या सगळ्या कार्यकर्त्यांक दिता कित्याक आज तुमी सगळीं म्हजे वांगडी कायम वांगडी म्हणूनच हांव तुमचे डेटारे सगळे चलोवंक शकता।